नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. G20चे जैत आनी चंद्रयानाचे यश हो देशात चर्चेचो विषय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायले मत मन की बात कार्यावळीत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी आयज 11 वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वे गाडयांचो जालो शुभारंभ. राजस्थान सावन केरळ मेरेनची राज्यात वंदे भारत वरवीं जोडपाचो यत्न. केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांच्या हस्तुकी अरुणाचल प्रदेशातल्या पुनर्निर्मित तेजू विमानतळाचे जाले उक्तावण. उदका येरादारी मंत्रालया वरवीं गोंयच्या आग्वाद किल्ल्याचेर आयोजीत जाला दीपस्तंभ महोत्सव. केंद्रीय उदका येरादारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांच्या हस्तुकी जालें उक्तावण. भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मजगती सुरू आशिल्ल्या दुसऱ्या एका दिसाच्या क्रिकेट खेळात भारताच्या फलंदाजांचो बेस बरो खेळ. श्रेयस अय्यर आनी शुभमन गिलाचो शेकडो. ऑस्ट्रेलिया मुखार 400 धांवड्यांचें आव्हान. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 105व्या मन की बात कार्यावळीत आयज आपले विचार विंगड विंगड विशयाचेर लोकांकडेन मांडले. आकाशवाणी तशेंच दूरदर्शनाच्या सगळ्या चॅनलांवयल्यान हाचें प्रसारण जालें. G20चे जैत आनी चंद्रयान हो सध्या देशांत चर्चेचो विशय जाला आनी ह्या संदर्भात आपल्याक चडशे संदेश आयल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. भारतांतल्या विश्वविद्यालयांनी G20 संदर्भात कार्यावळी करच्यो असो उलो ह्या वेळार तांणी मारलो. साल भर तक देश के अनेकों यूनिवर्सिटीज में G20 से जुड़े कार्यक्रम हुए. अब इसी श्रृंखला में दिल्ली में एक और एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम. इस प्रोग्राम के माध्यम से देश भर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे. इसमें IITs, IIMs, NITs और मेडिकल कॉलेजेस जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान भी भाग लेंगे. मैं चाहूंगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 26 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा, इससे जरूर जुड़िएगा. भारत के भविष्य में, युवाओं के भविष्य पर इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली है. मैं खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा. G20 लागून संवसारांतले व्हड फुडारी आनी प्रतिनिधी भारतात पावले. भारत तांकां खूब मानवलो. वेपार मळावेल्या प्रतिनिधीक भारत मानविल्ल्यान आता भारतात वेपार सुरू जावन देशाची उदरगत जातली अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. 27 सप्टेंबर विश्व पर्यटन दीस आसा. पर्यटन लोकांक चडसो रोजगार दिता, देखून पर्यटन मळ वाडोवपाचेर तांणी भर दिलो. लेकिन पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है. कहते हैं सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है. टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में किसी भी देश के लिए गुडविल, उसके प्रति आकर्षण बहुत मैटर करता है. बीते कुछ वर्षों में भारत के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ा है और G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट भारत में और बढ़ गया है. साथियों, G20 में 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स भारत आए. वो यहाँ की विविधता, अलग अलग परंपराएं, भांति भांति का खान पान और हमारी धरोहरों से परिचित हुए. यहां आने वाले डेलीगेट्स अपने साथ जो शानदार अनुभव लेकर गए हैं, उससे टूरिज्म का और विस्तार होगा. शांतिनिकेतन आनी कर्नाटकाचे होयसाला देवूळ संवसारीक दायज सूचीत आयला. ताका लागून संवसारभर तांची नामना जाल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी मन की बात कार्यावळीत उलयतना सांगलें.
जिन होयसड़ा मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, उन्हें 13वीं शताब्दी के बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों को यूनेस्को से मान्यता मिलना मंदिर निर्माण की भारतीय परंपरा का भी सम्मान है। भारत में अब वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की कुल संख्या 42 हो गई है। भारत का प्रयास है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता मिले। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं तो ये प्रयास करें कि भारत की विविधता के दर्शन करें। आप अलग अलग राज्यों की संस्कृति को समझें, हेरिटेज साइट्स को देखें। इससे आप अपने देश के गौरवशाली इतिहास से तो परिचित होंगे ही, स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का भी आप अहम माध्यम बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदांच आपल्या उलोवपांत सैमाच्या राखणेचें महत्व सांगतात। सैम राखपाक सैमात आशिल्ल्या जीवजंतूची राखण करूंक जाय, तातूंतच सैमाचें संतुलन आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळीत उलयतना सांगलें। एक अनोखा प्रयास राजस्थान के पुष्कर में भी किया जा रहा है। यहां सुखदेव भट्ट जी और उनकी टीम मिलकर वन्य जीवों को बचाने में जुटे हैं। और जानते हैं उनकी टीम का नाम क्या है? उनकी टीम का नाम है कोबरा। एक खतरनाक नाम इसलिए है क्योंकि उनकी टीम इस क्षेत्र में खतरनाक सांपों का रेस्क्यू करने का काम भी करती है। इस टीम में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं जो सिर्फ एक कॉल पर मौके पर पहुंचते हैं और अपने मिशन में जुट जाते हैं। सुखदेव जी की इस टीम ने अब तक 30,000 से ज्यादा जहरीले सांपों का जीवन बचाया है। तमिलनाडु के चेन्नई में ऑटो ड्राइवर एम राजेंद्र प्रसाद जी भी एक अनोखा काम कर रहे हैं। वो पिछले 25-30 साल से कबूतरों की सेवा के काम में जुटे हैं। खुद उनके घर में 200 से ज्यादा कबूतर है। वहीं उनके भोजन, पानी, स्वास्थ्य जैसी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखते हैं। इस पर उनका काफी पैसा भी खर्च होता है, लेकिन वो अपने काम में डटे हुए हैं। एकवटान काम करप म्हळ्यार जैत हें सांगतना प्रधानमंत्र्यांनी साके न्हंयचो उल्लेख केलो। कितल्याशाच वर्सां सावन सुकी आशिल्ली ही न्हंय लोकांच्या एकवटाच्या कामाक लागून परत भरून व्हांवपाक लागली अशें तांणी सांगलें। संभल होते हुए बदायूं तक बहने वाली ये नदी एक समय इस क्षेत्र में जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती थी। इस नदी में अनवरत जल प्रवाहित होता था, जो यहां के किसानों के लिए खेती का मुख्य आधार था। समय के साथ नदी का प्रवाह कम हुआ। नदी जिन रास्तों से बहती थी वहां अतिक्रमण हो गया और ये नदी विलुप्त हो गई। नदी को मां मानने वाले हमारे देश में संभल के लोगों ने इस सोत नदी को भी पुनर्जीवित करने का संकल्प ले लिया। पिछले साल दिसंबर में सोत नदी के कायाकल्प का काम 70 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर शुरू किया। ग्राम पंचायतों के लोगों ने सरकारी विभागों को भी अपने साथ लिया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि साल के पहले 6 महीने में ही ये लोग नदी के 100 किलोमीटर से ज्यादा रास्ते का पुनरुद्धार कर चुके थे। गांधी जयंती निमतान देशभरात साबार कडेन नितळसाण मोहिमेचें आयोजन केलां। लोकांनी हाका पालव दिवन नितळसाण मोहीम जैतिवंत करची अशें तांणी मन की बात कार्यावळीत उलयतना सांगलें। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता ही सेवा अभियान काफी जोर शोर से जारी है। इंडियन स्वच्छता लीग में भी
काफी अच्छी भागीदारी देखी जा रही है। आज मैं मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। और जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं वहां तो करनी है। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देशात तयार जाल्ली उत्पादनां लोकांनी घेवपाक जाय असो उलो तांणी मन की बात कार्यावळीत मारलो। लोकांनी खादीचो वापर आनी प्रसार करपाक जाय अशेंय तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान 11 वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वे गाड्यांचो शुभारंभ केलो। हातूंत उदयपूर जयपूर वंदे भारत, मदुराय चेन्नय वंदे भारत, हैदराबाद बेंगलुरू वंदे भारत, विजयवाडा चेन्नय वंदे भारत, पटना हावड़ा वंदे भारत, तिरुवनंतपुरम वंदे भारत, भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत, रांची हावड़ा वंदे भारत, जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत हांचो आस्पाव आसा। ह्यो रेल्वे गाडयो राजस्थान, तमिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरळ, ओडिशा, झारखंड आनी गुजरात राज्यांतल्यान वतल्यो। देश में आधुनिक कनेक्टिविटी के विस्तार का ये अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की ये स्पीड और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है। और यही तो आज का भारत चाहता है। आज एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होना भी इसी का उदाहरण है। कामगारांच्या कल्याणा खातीर रक्षा मंत्रालयान एक महत्वाचो निर्णय घेतला। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी सोशल मिडियाच्या एक्स संकेतथळाचेर आपले विचार उक्तायत सांगले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्ले सरकार कामगारांच्या कल्याणाविशीं संवेदनशील आसा। ताका लागून संरक्षण मंत्रालयान कामगारांच्या कल्याणा खातीर प्रकल्प हातात घेतल्यात। बीआरओच्या खाला प्रकल्पात थोड्या वेळा खातीर काम करपी कामगारांक मरण आयले जाल्यार तांची कूड तांच्या घरा मेरेन सुरक्षीत पावयतले। हाचो सगळो खर्च सरकार करता। तांच्या निमण्या संस्काराक येवपी खर्च लेगीत सरकार दितलो। देशातल्या दुर्गम वाठारांनी आनी सीमा वाठारांनी रस्त्याचे काम करपी कामगार हांचे महत्व सैनिका समानच आसा म्हणूनच हो निर्णय मंत्रालयान घेतला अशें तांणी मुखार सांगलें। केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी अरुणाचल प्रदेशात पुनर्निर्मित तेजू विमानतळाचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें की ह्या विमानतळाचे निर्मणेक 170 कोटी रुपया सरकारान खर्च केल्यात। हो विमानतळ अरुणाचल प्रदेशाक उदरगती कडेन व्हरतलो अशें तांणी सांगलें। विमानतल जो 170 करोड़ रुपए का निवेश है भारत सरकार का, 40,000 स्क्वायर फुट का विमानतल है। आप सभी ने मेरे साथ भ्रमण भी किया। बहुत सुंदर विमानतल है जहां अरुणाचल की संस्कृति, अरुणाचल की पर्यटन की क्षमता पूर्ण रूप से उजागर की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज ATR-72 एयरक्राफ्ट के आने से, नया विमानतल बनने से विकास और प्रगति की लहर पूर्ण रूप से तेजू तक भी पहुंच पाएगी। 2014 वर्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाक नितळसाण अभियानाचो उलो मारिल्लो आनी देशातल्या सावार लोकांनी ताका व्हड तेंको दिल्लो। 105व्या मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गांधी जयंतीच्या निमित्त साधून 1 ऑक्टोबराक 10 वरांचेर 1 तारीख 1 वर नितळसाण श्रमदान अभियाना खातीर उलो मारला। स्वच्छता पखवाडाचो हो एक भाग आसा। लोकांनी नितळसाण करून ह्या अभियानाक तेंको दिवचो अशें तांणी म्हळां। हीच महात्मा गांधीची खरी स्वच्छांजली आसतली अशें तांणी मुखार म्हळां।
आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. हाथों की चिट्ठी इसको संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरो से दमकते इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी इतने हुतात्मरा कड़िया कई बरवणगे ನಮ್ ತಾಯಿ ನಾಟೆ ಕುರುಪುಡನ್ ಕಾಪದ ಉಂದನ್ ಕಡಮೈ माटी माझे पंजणिया हीरा जे मदम के হলাও স্বপ্ন জয় করো হে জগৎ সভা নিমনি বিরলহন पाथन हंस चिट्ठी याला देव सांभाळून तू माझ्या देशाची माती मिट्टी चले लम्हे बोये हिरवांग चमक दे हिन्नाडिन मण्णिल विളയിക്കൂ നിൻ സ്വപ്ന ദിനങ്ങൾ ഈ ദേഹകാൽ വീരാർ ഹാത്തോർ സീതി ఇది దేశం కోసం ప్రాణం విడిచిన వీరుల చరిత్ర ఈ మాటిర చమకి స్మృతి ఈ రాజనీతి इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा. शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता. ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है. ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी. कितनी बार तो समझाया आपको. सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर. ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. पोर्ट शिपिंग आणि उदका येरादारी मंत्रालय देशातल्या बंदरांचेर आणि दर्यावेळांचेर लायट हाऊसांची म्हळ्यारच दीपस्तंभांची वेवस्था करता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या प्रेरणेन आता पर्यटन थळांचेर लेगीत लायट हाऊस म्हळ्यारच दीपस्तंभांची निर्मिती जाल्या. लायट हाऊस हेरिटेज ट्युरिज तयार करपाच्या हेतान गोयच्या इतिहासीक आग्वाद किल्ल्याचेर 23 ते 25 सप्टेंबर मजगती दीपस्तंभ महोत्सवाचे आयोजन जाला. 3 दिसांचो हो महोत्सव कार्निवलाच्या धर्तेचेर आयोजित जाला. हातूंत स्थानिक नृत्य कलाकार, हेर कलाकार, खाणाची दुकानां, संगीत कार्यावळी आनी परिशदांचो आस्पाव आसा. ह्या महोत्सवाचे उक्तावण केंद्रीय बंदर, शिपिंग आनी उदका येरादारी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री श्रीपाद नाईक, कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय बंदर, शिपिंग आनी उदका येरादारी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी सांगलें की असल्या प्रकल्पांनी स्थानिक कलाकारांक रोजगार मेळटलो तशेंच राज्यांच्या उत्पन्नांनी लेगीत वाड जातली. To the tourist attraction point. So I believe in that direction we'll definitely work together and we'll be happy because today is the Lighthouse Day and this particular day is significant for all of us and now this has given new thought process to the every people living on the coastal states and also in the under hinterland like this area. लोककल्याणकारी आणि रोजगाराचे प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चालीक लायिल्ल्या खातीर केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी तांची तोखणाय केली. Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji identified the 5 pillars that will guide us to moving the forward, and we proud that tourism is one of the 5 important pillars. It has been his consistent effort and goal that through tourism we shall and we can show the world of our ancient knowledge and wisdom. We all heard our Prime Minister during the address to the nation in Independence Day. Touching upon the tourism sector, he said that brothers and sisters, we want to promote the tourism
Tourism provides employment to the poorest and poorest of the poorest. He also spoke about the अनेक अवसर, अनेक संभावनाएं, mentioning the great opportunity that can catalyze the growth of our country. लायट हाऊस महोत्सव आयोजित केल्ल्या खातीर केंद्र सरकाराचे आभार मानीत लांब दर्यावेळ आशिल्ल्या गोंया खातीर हो प्रकल्प उपयुक्त आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. Has faced its own share of challenges, and at like the lighthouse, and we have preserved the shining bright and steadfast. Goa, with its long coastline and rich maritime history, is fitting host for this festival. Our state has always been melting pot for clusters, ideas and influences from around the world, and this festival is a testament to the unity in diversity that India represents. It brings together the people from the various walks of life, from the sailor and the lighthouse keepers to maritime enthusiasts and tourists, to celebrate our maritime heritage. As the Chief Minister of Goa, I am proud to wish come together to the mind and exchange the knowledge and celebrate our shared maritime legacy. गोंयांत 5 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन व्हडा दबाज्यान जालें. गणपतीक वाजयत गाजयत फुगड्यो घालीत दिंडीच्या तालार तशीच व्हड मिरवणूक काडून लोकांनी 5 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन केलें. मांद्र्यांत वास्तव्य करून आशिल्ल्या रशियन पर्यटकांनी लेगीत गणपतीचें पूजन केलें. तांणी वाजयत गाजयत आनी मिरवणूक काडून मोरजी दर्यावेळेचेर गणपतीचें विसर्जन केलें. पणजे व्हडा दबाज्यान 5 दिसांच्या गणपतीचें विसर्जन जालें. ही आसा पणजेच्या आनी मोरजेच्या विसर्जनाची कांय खिणचित्रां. आडपयच्या नामनेच्या पारंपारीक गणपती विसर्जनात 5 दिसांच्या गणपतीचें विसर्जन जालें. गणपती बाप्पा मोरयाच्या गजरात हांगाचो सगळो वाठार घुमून गेल्लो. कांय घरांनी चंद्रयान, छत्रपती शिवाजी महाराज, ताऊ भद्रा जगन्नाथ, संत तुकाराम, अर्धनारी नटेश्वर, आदिशक्ती देव रवळनाथ, श्रीराम, हनुमान अशे सोबीत सुंदर देखावे दिश्टी पडटाले. ही आसा ताचीच कांय खिणचित्रां. आयचो दीस आडपयकारां खातीर इतिहासीक दीस. आयच्या दिसा हजारांनी भावीक आडपय जमतात आनी शेकड्यांनी वर्साची गणेश विसर्जनाची परंपरा चालीक लायतात अशें केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आडपेचो इतिहास तुम्ही सगळे दर वर्सा हांगा येवन उत्सव पळयतात. एक विशेष प्रकारचो उत्सव. जवळजवळ 18 ते 20 गणेश मूर्ती, 18 ते 20 कुटुंबां ही आपापलो गणपती घेवन विसर्जना एक प्रोसेशन जे जाता तें प्रोसेशन खूब मनाक आनंद घेवन वता. ही जाणटेल्यांनी आमचे कडेन जी परंपरा दवरली आनी ती आज फुडली पिढी उत्तम प्रकारे ती फुडें व्हरता. की विशेष तरेतरेचे देखावे 5व्या दिसा हे करून जे पौराणीक, सामाजीक सगळे तरेचे देखावे करून जातूंच्यान समाज प्रबोधन जाता अशे तरेचे देखावे त्या ह्या प्रोसेशनाक मिरवणूक आसतात आनी लोक बेहद खूश जावन हे दर्शन सोहळा आनी त्याच बरोबर दिंडी तरेतरेचे भजन आनी श्री गणेशाचो गजर करीत एका टोका बसून जो आडपय गणपती विसर्जनाचो शेवटचो स्टॉप आसा जे दत्तमंडप थंय एकत्र जातात, सामुहीक आरती जाता आनी परत जुवारी नदीच्या किनाऱ्याचेर वचून गणपतीचें विसर्जन जाता. चवथीचो उत्सव पर्यावरणपूरक जावचो म्हूण कांय कल्पक गोंयकारांनी फुडाकार घेतला. गायीच्या शेणापासून सुंदर मंडप आनी दीपस्तंभ जावंक शकता ही कल्पना केरी फोंडेच्या आनंद उपाध्ये हांणी खरी करून दाखयल्या. जाणून घेवया तांचेच कडल्यान आनी पळोवया हो सोबीत देखाव. बऱ्याचशा जाग्यार पर्यावरण पूरक अशे देखावो आसचो आतां ती गरज आसा. कित्याक थर्मोकॉल, प्लास्टीक हे वापरून जेन्ना आमी खंयची आरास करता तेन्ना ती पर्यावरणाक हानिकारक जाता. हांवें हो शेणाचो एक सुंदर असो म्हणजे देखावो जाका मंदीर स्वरूप दिल्लें आसा. हातून लिंगाचे म्हणजे नंदी आनी लिंग महादेवाचें देवूळ आसा आनी ताच्या समोर नंदी आसा. त्याच बरोबर ताच्या समोर एक दीपस्तंभ आणि तुळशी वृंदावन जाचेर चैत्रांगण घातलेलें आसा. तर हो देखावो सगळ्यांक पळोवपाक मेळचो ह्या उद्देशान हांवें हांगा हो करपाचो प्रयत्न केलो.
आणि हाजी तयारी जी आसा खरें म्हणजे सांगपाक गेल्यार हाका खूब टायम लागता आणि हांवें असो विचार केलो की ह्या चवथीक हो देखावो लोकां पर्यंत पावोवचो आणि म्हणून हांवें एक जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्यान ह्या वर्साच्या ताका सुरवात हात घातलो. आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसोच विसव. नमस्ते लैंड मरहबन इलल हिंद सलाम इंडिया नमस्ते इंडिया नमस्कार भारत. नहनु हुनूर इंडिया माँ हिंदी हस्ती हिंदियानी सलाम हिंदुस्तान. वी आर इंडिया. वीरों के है ये हाथों की चिट्ठी, इसको संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी. मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरों से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी. इतने हुतात्मरा कड़िया कई बरवणगे ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಾಟೆ ಕುರುಪುಡನ್ ಕಾಪದ ಉಂದನ್ ಕಡಮೈ माटी मछे पंजड़िया हीरा जे मैदन के স্বপ্ন জয় করো হে জগৎ সভা তেমনি বীরন হন पाथन हंस चिट्ठी याला देव सांभाळून तू माझ्या देशाची माती. मिट्टी चले लम्हे बोरे हिरवांग चमकदे हिन्नाडिन मण्णिल विळयिक्यो निन स्वप्न दिनങ്ങൾ ഈ ദേഹപാൽ വീരാർ ഹാത്തോർസിതി ഇത് ദേശം కోసం ప్రాణం విడిచిన వీరుల చరిత్ర ఈ మాటిరి తమకి సోచి ఈ రాజనీతి इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी. ह्या ल्हानशा विसवापर्यंत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. वचूया थेट खेळामळाचेर. आशियाई करंड क्रिकेट सर्तीच्या बायलां विभागात भारतीय बायलां क्रिकेट पंगड निमण्या फेरयेत पावला. आयज बांगलादेशा आड जाल्ल्या उपांत्य खेळांत भारतान 8 गडे राखून बांगलादेश बायल क्रिकेट पंगडाचेर जैत जोडले. बांगलादेश बायल क्रिकेट पंगडान कुरू बावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतिल्लो. भारताच्या मुखार 52 धांवड्यो काडपाचें आव्हान बांगलादेशान दवरिल्लें, पूण भारतीय बायल क्रिकेट पंगडान 70 बॉलां पयलींच हें आव्हान पुराय केलें. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मजगती 3 एका दिसाच्या खेळामळीतलो दुसरो खेळ इंदोरच्या होळकर मैदानाचेर सुरू आसा. ऑस्ट्रेलियान कुरू बावलो जिखून गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला. भारतान पयलीं खेळटना ऋतुराज गायकवाड ह्या खेळगड्याच्या रुपान पयलो खेळगडो बाद केलो. ताणें 8 धांवड्यो केल्यो, पूण शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर हांच्या ह्या दोन्ही भारतीय खेळगड्यांनी शेकडो केल्ल्यान आणि 200 धांवड्यांची भागीदारी केल्ल्यान भारताच्या धावसंख्येक आकार मेळपाक लागलो. शुभमन गिल 104 जाल्यार श्रेयस अय्यर हांणी 105 धांवड्यो काडून ते बाद जाले. उपरांत खेळपाक आयिल्ले ईशान किशन आणि मुखेली के.एल. राहुल हांणी धावसंख्येचो फलक हालतोच दवरलो. के.एल. राहुलान 52 धांवड्यांची खेळी केली जाल्यार सूर्यकुमार यादव हांणी 72 धांवड्यांची खेळी करून तो नाबाद रावलो. ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडाकडच्यान गोलंदाजी करपी हेझलवूड, एबॉट आणि झेम्पा हांकां एक गडो बाद करपाक यश मेळ्ळें, जाल्यार कॅमेरन ग्रीनान 2 गडे बाद केले. भारतान 5 गडे वगडावन 50 षटकात 399 धांवड्यो केल्यो आणि निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना ऑस्ट्रेलियान 2 गडे वगडावन 22 धांवड्यो केल्यात. चीनच्या हँगझू शारात सुरू आशिल्ल्या आशियाई खेळा सर्तीत भारतान आयज खातें उक्तेले. भारताच्या बायल नेमबाजांनी भारताक पयले पदक मेळवून दिलां. भारताची मेहुली घोष, रमिता आणि आशी चौकसीच्या पंगडान बायलांच्या 10 मीटर एअर रायफल गटात रुप्या पदक जोडले. भारताची नेमबाज रमिता हिणे भारताक नेमबाजी सर्तीत दुसरे पदक मिळवून दिले. 10 मीटर एअर रायफल सर्तीत तिका काश्या पदक फावो जाला, जाल्यार भारताची मेहुली घोष ह्याच सर्तीत चौथ्या पावंडेचेर आशिल्ली. भारता खातीर दुसरे रुप्या पदक अर्जुन लाल आणि अरविंद सिंह हांणी लायट वेट डबल स्टन्स खेळा सर्तीत मिळवून दिले. रोईंग खेळा सर्तीत भारताच्या गटाक रुप्या पदक फावो जाला, जातून नीरज, नरेश, नितीश कुमार, चरणजीत सिंग, जसविंदर सिंग, भीम सिंग आणि पुनीत कुमार हांणी वांटो घेतिल्लो. आणि आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.3 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 23.6 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो.
G20चे जैत आणि चंद्रयानाचे यश हो देशात चर्चेचो विषय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायले मत मन की बात कार्यावळीत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी आयज 11 वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वे गाड्यांचो जालो शुभारंभ. राजस्थान सावन केरळ मेरेनची राज्यां वंदे भारत वरवीं जोडपाचो यत्न. केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांच्या हस्तुकी अरुणाचल प्रदेशातल्या पुनर्निर्मित तेजू विमानतळाचे जाले उक्तावण. उदका येरादारी मंत्रालया वरवीं गोंयच्या आग्वाद किल्ल्याचेर आयोजीत जाला दीपस्तंभ महोत्सव. केंद्रीय उदका येरादारी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांच्या हस्तुकी जाले उक्तावण. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मजगती सुरू आशिल्ल्या दुसऱ्या एका दिसाच्या क्रिकेट खेळात भारताच्या फलंदाजांचो बेस बरो खेळ. श्रेयस अय्यर आणि शुभमन गिलाचो शेकडो. ऑस्ट्रेलिया मुखार 400 धांवड्यांचे आव्हान. आणि इतल्यान हे खबरापत्रांक हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.